युवादी कुरचडे 7वी फावट ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मेन्स एंड फिजिक्स चॅम्पियनशीप तुमच्या मुखार घेऊन हाडटा। हे कॉम्पिटिशन 4 तारखेक जानेवारीच्या चंदेरी जो इव्हेंट आयच्यान चालू जाता ते स्टेजीर जातलो। ह्या टुर्नामेंटाचे ह्या कॉम्पिटिशनाचे पहिले जे टायटल प्राइज आसा ते 30,000 रुपया प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली। तशेंच आमची कॅटेगरी वायज प्राइज आसा हांगा। पयली कॅटेगरी म्हळ्यार 55 kg ग्रुप, 60 kg, 65, 70, 75 आनी 75 प्लस। तशेंच फर्स्ट जे प्लेस मारतलो तेका 10,000 प्लस सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी मेळटली। तशेंच दुसरे प्राइज आसा ते 8,000 रुपयाचे आसा प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली। तिसरे जे प्राइज आसा ते 6,000 आसा प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली। तशेंच फोर्थ जे प्लेस आसतली तेका 5,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली आनी फिफ्थ जे प्लेस आसा तेका 4,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली। ही प्राइजा सगळे जी कॅटेगरी आसा तितून ही सगळी लागू जातली। तशेंच ह्या कॉम्पिटिशनाक मेन्स फिजिक्स जे टायटल जे आसा ते पयली प्राइज जे आसा ते 15,000 कॅश प्राइज आसतले प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली। दुसरे जे आसतले सेकंड प्लेस जे 9,000 कॅश प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट। तिसरे 7,000। फोर्थ प्लेस जी आसतली ती 5,000। फिफ्थ प्लेस जी आसतली ती 4,000। हो जो इव्हेंट जो आमकां स्पॉन्सर केला तो आमचो क्लबाचो प्रेसिडेंट, आमचो गोंयचो GCAचो सेक्रेटरी रोहनबाब गांवस देसाय। हांव ह्या क्लबाच्या वतीन रोहनाक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव कुडचडकारा कडेन अपील करता की येता ते 4 तारखेक तुमी मुजरत कुडचडकार न्ही फक्त गोंयभर लोकां कडेन अपील करता की तुमी मुजरत ह्या कॉम्पिटिशन पळोवपाक हजर रावचें। आनी पयलें कॉम्पिटिशन जेन्ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन म्हणटा पयलें कॉम्पिटिशन युवादी कुडचडे स्टार्ट करता आनी हो पांयांडो मोठ्या दबाज्यान घालतात। कारण तुमकां हाजे नंतर तुमी ट्रॉफी पळयतले एक बऱ्या रित्यान एक बऱ्यो ट्रॉफीज तुमच्या मुखार आमी हाडटले आनी युनीक कॉन्सेप्ट घेवन येतलो ह्या वर्सा। आनी ज्या तरेन आमी चिंततात की मिस्टर कुडचडे जेन्ना म्हणटा 7वें ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड मेन्स फिजिक्स चॅम्पियनशीप तेन्ना हाज्या पयलीं 6 जाले ते एक सक्सेसफूल इव्हेंट म्हणपाक शकता आनी 7वो जातलो तोय बी बरोच जातलो। आनी युवा दी कुडचडेचे आमचे युवा अध्यक्ष बाब रोहन गांवस देसाय तशेंच युवा नेतृत्व कुडचडेचे अशें म्हणपाक हरकत ना जो एक लिडरशीप क्वॉलिटी घेता जेणे करून वेगळे वेगळे फील्ड जे जावं क्रिकेट जावं स्पोर्ट्स खंयचो इव्हेंट जावं आनी तातूंत आतां हें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जे लिडरशीप क्वॉलिटी मुखार हाडटा भुरग्यांची तांकां प्रोत्साहन करता की बरें एक कॉम्पिटिशन जावचें। आनी आतां तुमी पळयलें आसतलें की बाब रोहन आमचे मदीं ना कारण ताका खंय तरी अर्जंट कॉल आयलो पूण ताणें म्हणलें की जे कुडचडकार जितले हांगा माचयेर आसा ते सगळे लिडर आपूण एकटोच लिडर न्ही तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन लिडरशीप क्वॉलिटी आसा तुमी स्वता डिसायड करा कशें करपाचें तें आनी तुमी डिसायड करून प्रेस कॉन्फरन्स घेया। म्हाका दिसता ही बरी क्वॉलिटी आसा आनी आमी सगळ्यांनी मेळून ताका तोखणाय करपाक जाय की आमी सगळ्यांक ताणें कोणें प्रेस कॉन्फरन्स हाडायली ना पूण तुमी मुखार चला आपूण तुमचे बरोबर आसा। हेंच म्हाका दिसता एक गरज आसा काळाची आनी तें आज रोहनान आमकां दाखोवन दिल्लें आसा। गोंयची एक नामनेचो महोत्सव म्हळ्यार युवा द कुडचडे वार्षिक 7वें अखिल गोंय बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत करता। आनी एक आयोजीत करपाचो मेन हेतू की जे भुरगे व्यसनाक मुक्त म्हळ्यार व्यसनाक वचनासतना एक तांकां एक स्टेज मेळोवन दिवप एक वाटचाल करून दिवप आनी आयुश्याचो एक बरो विचार करपा खातीर रोहन गांवस देसायान एक आपल्यान उमेद घेतला की भुरग्यांक बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत करपाक म्हणून। अशी साधारण 6 वर्सां जालीं आमी ही बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत करतात। हे वर्सा आमगेलें 7वें। लास्ट वर्साक आमकां 150 भुरगे पार्टिसिपंट जाल्ले। गोंयच्या इतिहासाक आयज मेरेन अशे 150 भुरगे पार्टिसिपंट जावची अशी एकमेव बॉडी बिल्डिंग सर्त म्हणटा ती कुडचड्यार जाता। तेजे नंतर साबार गोंयभर जाता पूण आमगेलो सिजनाचो पयलो बॉडी बिल्डिंग सर्त ही गोंयांत जाता। तेन्ना म्हाका सगळ्यांक अपील करपाक दिसता जे जीम ओनर आसात, जीम कोच आसात आनी जे एथलीट्स जे पार्टिसिपंट जातले भरघोस बक्षिसां तशीच जी प्रायज आमकां दवरलेली आसात ट्रॉफी दवरलेली आसात आनी तो चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन जे तुमच्या मुखार आतां तो ओपनिंग जातलो एक लोकांक एक उद्गार म्हळ्यार तो चॅम्पियन ज्या मनशा घरांत उरतलो एक सुजलम सुफलम विश्वास घेवन मनीस आयज फुडें सरतले। आमी साबार गोंयभर पळयल्यात मानेस्त दाजी साळकर जो ह्या गोवा बॉडी बिल्डर असोसिएशनाचो अध्यक्ष आसा 8 वर्सां जाले आमी शेगीत तेज्या अध्यक्षा खातीर बरें काम करता बरी टीम चलता आनी खास करून जी एक्सप्रेस जे बॉडी बिल्डर्स आसात तांकां टीम घेवन
जे आयज तेंगेले एग्जामिनर म्हणून ते आसतले जजीस म्हणून तांचे पॅनल आसा ते अनुभवी जजीसांक घेवन ही संघटना फुडें सरता तेन्ना हांव सगळ्या परत बॉडी बिल्डर्सांक आनी गोंयच्या साबार जी ओनर्सांक आनी कोचांक विनंती आसा की 4 तारखेक गोंयचो हो महाकुंभ जो बॉडी बिल्डिंगाचो आसा तो साकार करपाक आनी विश्वासान सगळे लोकांक परत एकदा नम्रतायेची विनंती आसा की हो कुंभ मेळावो तुमकां पळोवपा खातीर कुडचड्यार तुमी येवचे आनी लास्ट वता इतलें सांगता की रोहनान एक गांवचो यंग भुरगो जो आतां सांगसर यश मनोहर नायक हाचे कडेन सुत्र दिल्ली आसात ह्या वर्साचो आमचो जो फेस्टिवलाचो हांव मागता हेच्या कडेन तुजी जी हांगाची कला आनी उमेद जी आसा ही अशीच परमळीत करून येणारे जे वर्स 8वी जातले ते तुजे वस्तुकेक आनी विश्वास घेवन सगळ्यांक घेवन बरोबर वतलो अशें हांव बाळगिता.